आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. ह्या गोंयभराच्या बुधवारा दीस जेन्ना पिराचीत काळ सुरू जाता तेन्ना खरेपणी देवाचो मोग आमी ओदीक अणभवया. पयले सुवातेर आमचे दोळे ताचेरूच लावन ओगेपणांत पूण भितरल्यान सगळें चलता तितलें ताचे सवें व्हांवनी हिंच्याच चिंतनांक भावनांक आठवणींक भिवू नाकात. पूण सोमतें ताचे स्वाधीन करीत रावया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान शेवून सुस्कारांतल्यान सगळें ताचें सवें आसा तें ताचें सवेंच आमी सुस्कार भायर सोडटना दवरया. आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. साक्रामेंतांत रावलेल्या जेजूक आमी पळयता आनी आमचे भितर आहा तितलें ताका समोर पिता आनी ताचें आयकूंक आमी तयार आसा म्हणून आमी ताका भास दिवया. साक्रामेंतांत रावलेल्या जेजूक आमी हें गायन करतना ही सगळीं उतरां जीं आसात तीं जिवी जावं दी आनी हे परी आमचें जिवीत त्या उतरांतल्यान घडोवन येवं दी. Sakramentan raunolea mogacha
sacramental raulolia mogacha Jesu ulpay आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा ulpay आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं पृथ्वीचेर देंवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्या पृथ्वीचेर देंवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्या ओस्तोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे ओस्तोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्या मेळनासलोल्या खाणान ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्या मेळनासलोल्या खाणान ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा जेजू आमी सगळीं तुका हाजीर जाता जी कोण आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात जी कोण आपल्या काजाराचो दीस मनयतात
जी कोण दुयेंस आसात, जी कोण आपले परीक्षेंत भाग घेतात, जी कोण इंटरव्यूजाक वेतात, जी कोण अंतुर्नार पडून आसात, जी कोण कांक्रू जाल्लीं आसात, जांकां डायबिटीज जाल्ली आसा, जांकां प्रेशराचे प्रॉब्लेम आसा, जांकां आनीक पेरीग दुयेंसां जाल्लीं आसा, दोतोरांक पर्यंत समजना कितें चलता पळय तें, ताचेर खूब फावटी प्रयोग करीत आसात. असल्यांक सगल्यांक तुजे सुरशीं आमी हाडटा ह्या वेळार. बाकीचीं जीं जाणटेलीं घरांत आसात, एकसुरपण भोगतात, तांकां सगल्यांक तुजे सुरशीं हाडटा हांव. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांकूय तुजे शीं आमी हाडटा हांव. तांचे जे प्रॉब्लम्स आसात, समस्या आसात, ते सगळे घेवन आमी तांकां तुका भेटयता. कुटुंबांकूय आमी तुजे सुरशीं हाजीर करता. आनी तांणी आमकां मागणाची विनंती केल्ल्या आनी जीं कोण आतां ह्या पवित्र बुजवणेंत वांटो घेतात, तितल्यांकूय तुज्या काळजांत आमी दवरता. हो तुज्या मोगाचो अणभव आमकां सगळ्यांक घडोवन येवं दी. आमची काळजां आमी दारूण करिना, पूण सगळें जें आमच्या जिवितांत आसा तितलें प्रत्येक सुस्कारांत तुका समर्पित हांव आनी तातूंतली तूं सुटका दिताय ती अणभवता हांव. जेजू, जितली आमी तुका हाजीर जाता तितली आमचे पातकी सोयीब आमकां दिसोंक लागता. हे पातकी सोयीबा पासत तुवें तुजें रोगत वारोयलेलें आसाय. आमकां तातूंतली सुटका दिवच्याक वय सायबा, काळीज आमचें दारूण करिना, पूण तुजें उतर आयकूंक आमी लालयता, आशेता. काकलुत्सरा देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोणवाळे देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबरांतलो काड म्हाका, रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. म्हजो गुन्यांव करचो आज हांव ओळखून घेतां. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां, निर्मळ काळीज करून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या.
थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा तुजे सुरशीं पातकी परतून येतले सायबा पळयात शुभ वेळ तो होच तारुणाचो दीस तो होच तुजे कृपेक लागून म्हजें जिवीत अदीक आनी अदीक तुज्या जिवितान घालून तुजेंच जिवीत तूं म्हजे सुरशीं जिये सायबा तेन्नाच की देवाची येवजण आमी नवी रचना जावच्याक ती शांती पावूं आमच्या जिवितांत
Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. We thank you, Lord, for all that you have done for us and all that you have been doing for us. You have always been there, Lord, guiding us, helping us in various ways. And in a way, Lord, you ask us to return to you with whole hearts. You ask us to rend our hearts and not our garments. And we see, Lord, that you are gracious and merciful to us. Even though we may go away from you, you are still there, waiting with arms open to receive us. And therefore, Lord, you call us to change ourselves, and most importantly, also to help others to lead a better life. In moments of trial and temptation, you are always there, Lord, to guide us, to help and protect us. In today's second reading, we see that St. Paul tells us that we are ambassadors for Christ. And therefore, each and every action of ours, whatever we do, reveals Christ. And in a way, we need to be extra cautious in what we do. God loves us so much that in order to save us, He sent His only Son. And in a way, just as St. Paul appeals to the people of Corinth not to receive the grace of God in vain, in a way, He appeals to each and every one of us today not to do the same. He wants us to be open to the grace of the Lord. And in today's gospel, Jesus tells us to focus on the interior, to introspect, to reflect on our lives. And in a way, that is what we are called to do. Many times we get carried away with the externals. We want to do what the others are doing. We like to imitate. And sometimes we may forget on taking care of our inner selves, and we may focus on the externals. And that is why Jesus lays a lot of emphasis on doing things for God and not for others. When it comes to prayer, almsgiving, Jesus tells us to do it in a manner
in which we are present directly to God. And my dear friends, as we reflect on all this, and as we spend time before the Lord, let us place all our worries and anxieties before Him. Let us place all that which troubles us. And we continue to pray for the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the medical staff, nurses, all those who toil day and night. We also pray for those in charge of administering the vaccine. There are a lot of doubts with regards to the vaccines. We ask you, Lord, to calm all our fears, all our doubts. And we also pray for the government and the health authorities, that whatever that they may do, it may be for the good of everyone. We also pray for the citizens, that they may abide by these new rules. In a similar way, Lord, we also pray for all those who celebrate their birthdays today, those who celebrate their anniversaries. We ask you, Lord, to give them good health of mind and body. We pray for those who are preparing for their exams, those preparing for their job interviews. We ask you, Lord, to help them so that all their effort may bear fruit. We also pray for all those who in a way have gone astray from the church, have gone astray in their lives. We ask you, Lord, to help them. Let your light shine upon them. And you, Lord, show them the path that is right. We also pray, Lord, for peace in the world, peace among nations, peace among religions, in our neighborhood, in our families, and most importantly, in ourselves. We ask you, Lord, to be a guide and strength. And Lord, today as we begin this Lenten season, we ask you for the grace that we may be able to introspect into our lives, that we may be able to analyze the areas for growth, that we may be able to see things which we could not see before. And we ask you, Lord, to guide and protect us in all that we do, so that each and every action of ours may proclaim your good news and may bear witness to your name. And that as we go around today, all our deeds and action may proclaim your love, mercy, and compassion.
mercy, O God, in your faithful love, in your great tenderness, wipe away my offenses. Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin. For I am well aware of my offenses. My sin is constantly in mind. Against you, you alone have I sinned. I have seen what is wrong in your sight. Remember, I was born guilty from my mother's womb. A sinner from the moment of my conception. But you delight in sincerity of heart, and in secret you teach me wisdom. Purify me with hyssop till I am clean. Wash me till I am whiter than snow. Turn away your face from my sin and purify me from my guilt. Create a clean heart within me. Do not thrust me away from your presence. Do not take away from me your spirit of holiness. Give me back the joy of your salvation. Sustain in me a generous spirit. And I shall teach the wicked your paths, and sinners will return to you.
My mouth will speak your praise. Sacrifice gives you no delight. Burnt offerings you do not desire. A contrite, broken spirit is what you desire. And so, Lord, I come to you as I am. Broken because sin always destroys my inner harmony, my order in you. And so, Lord, I surrender everything to you completely, so that you alone are the Lord of my life. And this whole Lenten season, Lord, may I, as I subdue myself to you, be filled with the vigor of your Spirit, so that the power of your presence will be the service that people will experience through my thoughts, words, and deeds. जेजू, तुझ्या आशीर्वादाक आमी आशेतां. तुझ्या आशीर्वादा उद्देशी म्हजें जिवीत तुझ्या जिवितान रोमोन तुझ्याच सारकें जावं दी. ही पिराचिताची धणवण म्हजें जिवीत ओदीक आनी ओदीक तुका उक्तें जावन तुझें जिवीत म्हजे सवे परजुळों दी. म्हज्या जिवितान ज्यो चाली म्हाका गुलामपणांत दवरतात, तांचेर ताबो दवरूंक जेवणाचोच न्हय पूण दुसऱ्या ह्या चिंतनाचो, भावनाचो आनी चालीचो
हांव उपवास करतलों. जशे भशेन जेवण म्हाका त्या वेळार भूक दिता आनी म्हाका त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत चलयता, हेच भशेन ही चिंतना, ही भावना, ही चाल म्हाका त्या वेळार एके भुकेंत ओडून घेता आनी म्हाका मागीर पोत्तून तेच चालींत रोमयता. असलें म्हजें जिवीत जें म्हाका पात खावन ओडून घेता तें समजून जेजू तुज्या हातांत हांव तें स्वाधीन करतां. तुका समर्पिता, तुका भेटयता आनी तूं तें स्विकारून म्हाका पोत्तून तें दिवचो न्हय म्हणून म्हाका खात्री आसा. तूं म्हाका फकत बरें पळय तें दितलोय, वायट तें काडटलोय आनी म्हजें जिवीत अदीक आनी अदीक तुज्या जिवितान परजळयतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. ह्यो सगल्यो पातकी वंदावण्यो हांव तुज्या स्वाधीन करीत रावतां जेजू. देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं, आपल्या मोगान तुका सांबाळूं, तुजेर आपलें मुखामोळ फांकूं, संतोष आनी शांती तुका दिवं. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती, सेवा दोर नवो दोत्ता, सोयमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार,
तिरवाडो आमचो बावाड सोय मोर्ते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें ताका स्वर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवळ चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Jesu, mogala Jesu, di makakalis, tuja kaळजा सारखे. Mogala Jesu, mogala Jesu, di makakalis, tuja kaळजा सारखे.